नमस्कार। शेअर मार्केटातल्यो दिसपट्ट्यो घडामोडी सांगपी दलाल स्ट्रीट कार्यावळीत प्रमोद कांदोळकराचो येवकार। पळोवया आजची मार्केट अपडेट। निफ्टी इंडेक्स आज 22,169 चेर नेगेटिव्ह ओपन जालो आणि 22,202 मेरेन डे हाय तयार केलो। मात उपरांत रोखडीच प्रॉफिट बुकिंग सुरू झाली। सेशन सोंपे मेरेन पॉझिटिव्हिटी दिसलीच ना। 22,075 चो लो गाठल्या उपरांत मार्केट 22,122 चेर 90 पॉइंट नेगेटिव्ह क्लोज जाले। सेन्सेक्स 73,044 चेर उक्तो जाल्लो। 3:30 मार्केटाचो वेळ सोंपे मेरेन इंडेक्स सुमार 352 पॉइंट पडून सेन्सेक्सान 72,790 चेर नेगेटिव्ह क्लोजिंग दिली। निफ्टी 50च्या आयच्या टॉप गेनर्सात भारताची ग्रोथ स्टोरी इंटॅक्ट आशिल्ल्याचे शिनाल दीत लार्सन अँड टुब्रोन बाजार सांबाळ्ळो। पॉवर ग्रीड, अदानी एंटरप्राइजेस, टाटा कंझ्युमर आणि SBI लायफ कंपनीचे शेअर लार्ज कॅपात टॉप गेनर्सांच्या वळेरेंत पावले। निफ्टी 50च्या आयच्या टॉप लुजर्सात पेंट सेक्टराचो लीडर एशियन पेंट अंडर प्रेशर। अपोलो हॉस्पिटल, हिंदाल्को, डिवीज लॅब आणि टेक महिंद्रा कंपनीचे शेअर टॉप लुजर्सांच्या वळेरेंत पावले। आयच्या सेशनाचो फोकस पॉइंट थारलो अदानी ग्रुप। बाजारात नेगेटिव्हिटी असताना अदानी ग्रुप कंपनीचे शेअर मात सुपर परफॉर्म करताना दिसले। अदानी एनर्जी सोल्युशन कंपनीचो शेअर सुमार 9% वाढलो, जाल्यार अदानी टोटल गॅस कंपनीचो शेअर 5% चढलो। अदानी ग्रीन एनर्जी 3% जाल्यार अदानी एंटरप्राइजेस कंपनीच्या शेअरात बऱ्यापैकी पॉझिटिव्हिटी दिसली। L&T म्हळ्यार लार्सन अँड टुब्रो कंपनीचो शेअर आज 2.5% वर चढून 3,470 रुपयांचेर बंद जालो। कंपनीचो 52 वीक हाय 3,737 रुपया। CLSN L&Tक बाय रेटिंग दिवन सुमार 28% शेअर चडटलो म्हूण अदमास उक्तायला। ताचे फाटले कारण म्हळ्यार मोदी सरकाराचो महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रकल्प, डिफेन्स आणि इन्फ्रा प्रकल्पांचेर सरकाराचो फोकस। पेंट सेक्टरात निर्विवाद लीडर म्हूण फामाद एशियन पेंट सद्याक पडत सुटला। एके वटेन क्रूड ऑयल प्रायजाचो प्रेशर, दुसरे वटेन दिग्गज ग्रासिम कंपनीन पेंट सेक्टरात देविल्ल्यान तयार जाल्ले कॉम्पिटिशन। एकार एक ब्रोकरेज कंपनी एशियन पेंटाक डावनग्रेड आणि सेल कॉल दिवपाक लागल्यात। सोमारच्या सेशनात एशियन पेंटाचो शेअर 117 रुपया पडून 2,847 रुपयांच्या लेवलाचेर बंद जालो। इतल्यार आयची मार्केट अपडेट सोंपता। मेळया फुडल्या ट्रेडिंग सेशनाच्या नव्या घडामोडी सयत। तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट।